घराघरांचेर लिकलिकपी नखेत्रां, केक आनी गोडशांचे वेगवेगळे जिनस, आकर्षक सजयल्ले गोठे येशूच्या जल्मा वांगडा नातलाच्या परबेक येवकार दिवपाक सज्ज जाल्यात. इगर्जी, कपेलां पिकपीक लायटींनी सजल्यात. बाजार भरला. डिमॉनिटायझेशनाक लागून मात बरोच इफेक्ट जाला. गिरायकाक तशेंच पसरकारांक हाचो त्रास जाला. पयशे आसा मात खंय जाय तसो नाताल मनोवपाक मेळना. क्रिसमस आमचे आमकां 24,000 कित्याक मेळना, कित्याक आमच्या गोंयांत क्रिसमस जावं गणेश चतुर्थी आनी दिवाळी ह्या सिजनाक आमकां क्रिसमसाक जावं दिवाळेक खूब पयशे लागता. आनी क्रिसमसा म्हणल्यार खूब आमचे कॅथलीक हितून खूब चड पयशे लागता. आनी 24,000 आमकां कित्याक पावना. एक आठवड्या म्हणटा 24,000 दिता म्हणटा तेय बी सॅटिस्फॅक्टरी मेळना. आनी तेय बी नोट्स मेळटा आनी त्योय खंय आमकां कांय ताजी युटिलायज जायना. आमकां जाय तसो सेलिब्रेशन करूंक गावना. जाय तशें आमकां सेलिब्रेशन काडूंक मेळना. हर पार्टी को जितना सेल हुआ, अभी तो सेल हुआ ही नहीं इन लोगों का. अभी जितना हुआ उसका उतना पैसा लेके जाने का भी बहुत दिक्कत है. बट फिर भी सबको चेक से पेमेंट लिया, सबसे जितना जितना दिया माल सबसे चेक से पेमेंट लिया. लेकिन दिक्कत बहुत हुआ. पूरे गोवा में आप पेपर स्टार्स सप्लाई करते हो? पूरे गोवा में पेपर स्टार्स. सो आपके मिनिमम जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने दिया है वो काफ़ी नहीं है? वो काफ़ी नहीं है. हम लोग नहीं कर सकते ऐसे काम. आमकां खूब इफेक्ट जाला. कित्याक मनी हे लोकां कडेन ना, पयसो हे लोकां कडेन ना. आनी मिडल लोकां कडेन पयसो नासलेल्याक आमकां सेलाक खूब प्रॉब्लेम जाला. इट इज नॉट 10% सेल इन मार्केट. आतां आमी 60-50% धरताले, तो 10% सेल ना मार्केटाक. फूल मार्केटाक नॉट फॉर क्रिसमस सगळ्यांक प्रॉब्लेम जालो. आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रावान गोंयकारांक नातालांची परबी दिल्यात. आमचें दिसपट्टें जिवीत ओदीक मोगाचें, ओदीक काकलुतीचें, ओदीक कोणवालायेचें आनी ओदीक नितीचें करूंक तो आमकां आपोवंक आयला. म्हणटोच ह्या क्रिस्त जयंतीच्या समयार देवाक आमच्या जिवितान ओदीक लांब रून सुवात आमी दिवया. आमचे भितर येवन मुळाक थान आमचें जिवीत बदलूंक आनी आमचे उद्देशी आमचो भोंवतणचो समाज बदलूंक ताका आदार दिवया. मनशांनी उबारलेल्यो वणट्यो मोडून आनी एकामेकाचो हात धरून सगळ्या मनशांक येवकारूंक, स्विकारूंक आनी मोगान वेंगोवंक तयार आसा तसलो नवो समाज बांदूंक आमी मुखार सरुया. ओदीक नीत, ओदीक शांती, ओदीक समजिकाय आनी ओदीक बोगसणें आसा तसलो नवो समाज. सगळ्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली नातालांची परब हांव आवडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशाचो रक्षा मंत्री मिडिया कडेन जी भाषा वापरता ती बरोबर न्हय. देशाच्या रक्षा मंत्र्याच्या तोंडान असली शापोतां सबनात. प्रधानमंत्री मोदीन रक्षा मंत्री पर्रीकाराक खुर्चे वयल्यान देंवोवचो म्हणून काँग्रेस मागता. योग गुरू बाबा रामदेवाक जे आसन मेळूंक ना ते यू आसन पर्रीकारान सोदून काडलां. पर्रीकारान पातकांजली संस्था स्थापन करची असो तोमणोय काँग्रेसीन मारलो. गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार जो सद्याक देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सांबाळटा ताची एरोगन्सी पत्रकारांक कांय नवी न्ही. पत्रकारांनी पर्रीकाराक कितें वांकडो तिकडो प्रस्न केलो काय ताचें तिडकलेंच. जे दिसा मडकयकारान बीजेपीत प्रवेश केलो तो खीण जाल्यार पत्रकारांक सामको आयती खाणावळी भशेन. पत्रकारांनी मडकयकाराच्या बीजेपी प्रवेशा वेळार माविनाच्या पावर स्कॅमाचेर पर्रीकाराक रिअलिस्टीक प्रस्न घाले आनी पर्रीकाराचे पाशियेस परत एकदा ऑन कॅमेरा एक्सपोज जाले.
पत्रकारांचेर ते वेळार पर्रीकार कसो चाळवलो ताचे हे काय प्रात्यक्षित. नाही एक गजाल लक्षांत दवर नाही एक पयली गजाल लक्षांत दवर मातशें म्हाका उलोवनी. इफ देर इज एन सम एक्शन टेकन बाय द गव्हर्मेंट यू हॅव टू फॉलो अप दॅट. तुवें जर तूं म्हाका एडवान्सान सांगलेलें जाल्यार कितें केलां तें हांव तुका फुडें सांगतलो. तूं ठरयता तें. आय डोंट वॉन्ट टू एन्सर यू. मातशें स्वता पयलीं अपडेट करात स्वताक. राव रे तूं पयलीं सारको लायनीन यो. तूं असो वांकडो रावन उलोवनाका. करेक्ट दॅट इज वाय आय एम टेलिंग यू. आय पॉयंट राव मरे तुका दिसता तें हांव सांगिना. लिसन टू मी. हांवें सर्टिफिकेट दिला तुका. तूं सर्टिफिकेट दिता. यू आर गिवींग द सर्टिफिकेट. अरे पण हांव तूं तें ताका विचार मरे म्हाका कित्याक विचारता. आय कार्ड सगळ्याक देव बरें करूं. तुका सांगला. पर्रीकाराच्या या वागणुकीचेर काँग्रेसीन टिका केल्या. मिडिया कडेन अशी भाशा वापरपी रक्षा मंत्री पर्रीकाराक मोदीन पदावेल्यान देंवोवचो म्हूण काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार मागता. जेन्ना एक डिफेन्स मिनिस्टर कॅनॉट रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ मिडिया टू क्वेश्चन इट, वी स्ट्रॉंगली कंडेम द रूड अँड मिसबिहेवियर. ज्या तरेन मनोहर पर्रीकारान ताका सप्रेस करपाचो प्रयत्न केलो, ताका तापयलो जवळ जवळ आपूण हेडमास्टर आनी तो एक ल्हान भुरगो. ताका सांगता तो तूं ल्हान भुरगो आसा, तुका खबर ना, तूं तेन्ना जन्मा येवनाशिल्लो 20 वर्सां पयलीं. पावर स्कॅम कितें जाता तें खबर ना म्हणून. आनी ताका अधिकार ना म्हणून विचारपाक प्रश्न. मनोहर पर्रीकारान ताका उत्तर दिलें ना. हो बीजेपीचो नॅशनल म्हणजे नोबडी कॅन क्वेश्चन देम. जो ताका क्वेश्चन करता एक तर ताका मारतात, एक तर जिते आमी पळयला महाराष्ट्रान आनी कर्नाटकान ते अवतारांक कशें मारले. वी स्ट्रॉंगली कंडेम इट अँड वी डिमांड विथ द प्रायम मिनिस्टर जो मोदी आसा तेणे ह्या मनोहर पर्रीकाराच्या ह्या एटिट्यूडाक, कारण हो एकूच इन्सिडेंट ना. पयर 70 तो एडिटरांक सांगता तुम्ही जर हे करपाचे जाय सगळे इश्यू हे करपाक जाय तुम्ही कपडे काढून नासा म्हणून, तुम्ही नागडे जायात. असो वल्गर शब्द देशाचो डिफेन्स मिनिस्टर यूज करता. म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान ताका जर थोडो सुद्दां रिस्पेक्ट आसा डेमोक्रेसीक आनी फ्रीडम ऑफ मिडिया, देन मनोहर पर्रीकार शूड बी सॅक्ड इमिजिएटली. रामदेव बाबाक जे यू आसन मेळूंक ना तें खंय पर्रीकारान सोदून काडलां. आतां पर्रीकारान खंय पातकांजली संस्था स्थापन करची म्हूण काँग्रेसीचो यू टर्नांचेर टोमणो. हें आसन रामदेव बाबाक जावं खंयच्याच योग गुरूक शक्य जालें ना. जे यू आसन म्हणटात, यू आसन हें जगाक नवीनूच मनोहर पर्रीकारान सोदून काडलें आसा. तेजे कडेन मागता हांव की मनोहर पर्रीकारान एक नवें इन्स्टिट्यूट देशांक स्टार्ट करपा जाय. पातकां आसता पळय, पातकां शुद्धीकरण करतात त्या इन्स्टिट्यूटाक पावतकीर अशें तें म्हाजे कडल्यान रामदेव बाबाक सुद्दां शक्य जालें ना असलें इन्स्टिट्यूट करपाक. तो तेजो सर्वासर्व आसतलो. मावीन मोदीन तेणें प्रिंसिपल करपाचो, पांडुरंग मडकयकराक वायस प्रिंसिपल करपाचें. अख्ख्या देशभर तांकां फटींगपणां करून लोकां मुखार जे येता तेन्ना तांकां बऱ्या पडटलें की तेंचें शुद्धीकरण करपाक. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक बीजेपी राजकी भावनेन समन्स काडटा. वेंचणूक आयोगान हाची दखल घेवची म्हूण काँग्रेसीचो राजन मागता. We appeal to the Election Commission to take suo notice of these summons being issued to its opponents and the Congress leaders in particular, and particular this very case against the Vice President of the Congress Party, Shri Nilkant Hararkar, who is an ex-minister. All this time you had no time to investigate. This is very clear that the BJP is feeling the heat at the ground level. It knows the voters are going against it. So somehow or the other they are trying to defame the opponents. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.